तुमका मेळटले शाळेत लागपी भुरग्या खातीर वस्तू, कडधान्य, सर्वसामान्यांक परवडपी अशे घरगुती सामान। अधिक माहिती खातीर 9529493616 या नंबराचेर संपर्क साधात। या सुपरमार्केटच्यो वट्ट 3 शाखा आसात। हो सेल तुमका मडगांव, वारका आणि दवर्लेच्या इस्टर्न सुपरमार्केट शॉपात उपलब्ध असतलो। त्यांना वाट कोणाची पळयतात? आयजूच तुमच्या लागसरच्या इस्टर्न सुपरमार्केट शाखेत वचात आणि या सेलात खरेदी करात। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार। हांव समिता कुंकळकार। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरांबरी पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। कुळ्या मेटावाडा वाठारात दूधसागर न्हंयत बुडून वास्कोच्या 4 जाणांक आयले मरण, तातूंतले 3 जाण सख्खे भाव। कुळे पुलीस करतात फुडलो तपास। आमोणा साखळी जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी एका कॉन्स्टेबलाक पुलिसांनी केलो अटक। हो चालक सोऱ्याच्या गुळेत आशिल्ल्याची मेळ्ळ्या सुत्रांकडल्यान म्हायती। कुळे पुलीस प्रत्येक गाडयेकडल्यान पयशे घेतना पत्रकारांनी काडिल्लो व्हिडिओ जालो व्हायरल। 2 दिसांनी रिपोर्ट कितें येतलो ताचेर घेतले कडक कारवाय, सांगले एसपी शेखर प्रभुदेसायान। स्मार्ट मीटर आणि वाढपी वीज बिलाच्या प्रस्नांक लागून गोंयांतले राजकारण जाला गरम। स्मार्ट मीटर येवजण करची रद्द। आम आदमी पक्षान वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या घरा वेलो भौशीक निषेध मोर्चा। म्हापशेच्या मयत सॅम्युअल ब्रागांजा प्रकरणात पुलिसांनी सॅम्युअलाच्या घरा वचून फॅमिलीचो जबाब नोंद करपाचो केल्लो यत्न, मात घरात कोणूच नाशिल्ल्यान पुलिसांक वचचें पडलें परतून। आनी वास्को खारीवाडो नुस्तेमारी जेटीची जाल्यार सामकी अवतिकाय। कितलीशीच वर्सां जाली जेटी करताच म्हणून दिता आश्वासन, जाल्यार दुरुस्त करना कित्याक? अध्यक्ष जोस फिलिप डिसोजा मागतात जाप। आता पळयात खबरो विस्तारान। मेटावाडो कुळ्या वाठारांतल्या दूधसागर न्हंयत न्हावपाक देविल्ल्या वास्कोच्या 4 जाणांक बुडून दुर्दैवी मरण आयलें। बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आसात। 2 जाणांनी ITI शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो। कुळे पुलीस हे घडणुकेचो फुडलो तपास करतात। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण 5 जाण तरणाटे वास्कोच्यान रेल्वेंतल्यान कुळ्या पिकनीक मनोवपा खातीर आयिल्ले। मेटवाडा कुळ्या वाठारात दूधसागर न्हंयत ते उदकांत न्हावपा खातीर उतरले तेन्ना तातूंतल्या 4 जाणांक उदकाचो अतमास येवंक नाशिल्ल्यान ते उदकांत बुडले। बुडिल्ल्यांक वाचोवपाचो एकल्यान यत्न केलो, मात तो यत्न अयशस्वी थारलो। बुडिल्ल्या मदीं 3 जाण सख्खे भाव आशिल्ले। तातूंतले 2 जाणांनी ITI शिक्षण घेवपा खातीर प्रवेश घेतिल्लो, जाल्यार एकलो जुवारीनगर वाठारांतल्या वसंत जोशी कॉलेजीत शिकतालो। सध्या 4 जाणांची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर मडगांवच्या दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडल्या। हे घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। एकलो ट्रक व टेम्पो आमकां हिंगा सोडले मागीर हांवें उदक पळयलो। हांवें सांगलें हिंगा नाका, हिंगा न्हावपाचें। हांव परत घेवन वयतालो तेमकां। ब्रिजात एकू पावलेले आमी। मागीर तो हिरण्णा लक्ष्मण 3 भाव आहा पळय, तेमी परत येले हिंगा सकयल येले। मागीर हांव येयलो तेमच्या वांगडा येयलो। मागीर तेमी भितर गेले न्हावपाक, हे कपडे बी काडून गेल्लो। हांव देखून गेल्लो न्हावपाकू। मागीर ते हांवें सांगलेलें थिंगा डीप आहा, नाका, आमगे हायट देखून कमी आहा। मागीर हांव सायडी येयलो, भायर म्हणल्यार थिंगा डीपान गेलो ना। हांव हिंगा सायडी येयल्लो, सायडी न्हावतालो आमी। तेगी एक सगळे हे भूत आसले आनी एकामेका हेल्प करपा वचून तेमी देखून बुडले। पूण आतां म्हाका सांग, तुमी चलत येयले ट्रेनीन, तुमचें नांव कितें तेंचें? फर्स्ट तेमगे व्हडलो भाव हिरण्णा, मिडल भावाचो नाव राम आणि धाकटे भावाचो लक्ष्मण। आनी तो चवथो आसा तो विजय। आता ITI कोण करताले? ITI राम आणि लक्ष्मण कोता। ITI चुकोन येयल्ले काय ITIतल्यान सुटी आसली? ना, ITI आता हॉलिडे आहा, तेका लागून ITI मंडेसून स्टार्ट जाता। तेमी सांगलेले टील सॅटर्डे आमी फ्री आहा, आम्ही या म्हणून पिकनिक। तू ITI करता? कितले जाण येयले तुम्ही? कॉलेज कोता, फादर आग्नेल कॉलेज कोता। कितले जाण येयले तुम्ही टोटल 5 जाण येयले।
5 जाण 4 जाण बुडले. 4 जाण बुडले, तूं एकटोच मागीर बुडटकीर तुवें कितें केलें? हांव बुडटो कितें तेमगे हात पयलो, हांव अशें कोता आसले तेमी. हांव कितें केलो, हांव कितें हेल्पा पळयता आसलो कितें आहा म्हणून. मागीर हांव लाकड गेलो, लाकड थिंगा पावनासलें, लाकड उडयलो हांव. मागीर हांव डायरेक्ट धांवलो हिंगासून, धांवलो आनी थिंगा एक आंटी रावलेले ब्रिजीको, तेणी एकल्याक रावयलो आनी सांगलें म्हाका पुलीस स्टेशना सोड म्हणून. पुलीस स्टेशना पावलो आनी सगळें सांगलें पुलिसाक. आमी कुळें आसा, जे जाग्यार दुधसागर ही पवित्र न्हंय आसा, त्या जाग्यार आज एक दुख्खद घटना घडलेली आसा. वास्कोच्यान कुळ्या पर्यंत रेल्वेन येयल्ले न्यू वाडा वास्कोचे हिरण्णा, राम आनी लक्ष्मण आनी तेजो फ्रेंड एक विजय, हे चौगांय न्हाताले आनी तेंच्या वांगडा आनी एकटो येयलो 5 जाण. टोटल 5 जाण रेल्वेन येयले आनी थंयच्यान ते चलत हांगा कोणा लिफ्ट घेवन हांगा मेटावाडा पुला कडेन पावले. आनी हांगा थंय ते न्हाता आसतना 5 मिनटां भितर तिगांय चौगांय जे आसा 3 जाण भावांनी तो विजय म्हण म्हाका काडपाक गेले कडेन चौगांय बुडले. आनी हो जो वयर आसलेलो तो तांकां लाकूड बारीक बारीक लाकूड दिवपाचो प्रयत्न करतालो, पूण तेजे कोण आसल्या कारणान ताका लाकूड ताका पावले ना आनी तोय मुखार गेलो ना. तो तसोच उठून हांगच्यान पुलीस स्टेशनाचेर गेलो, पुलार लिफ्ट घेतली आनी पुलीस स्टेशन गेलो. पुलीस स्टेशनाचेर तेणी ही म्हायती तांकां दिली आनी हांगा पुलीस रोखडे येयले आनी हांगा तेंच्यांनी आनी लायफ गार्ड घेवन येयले आनी तांकां काडले. पयल्या ते चौगांय बुडलेले आसलेले, मेल्ले आसले. चौगांकूय काडून बॉडी तेंची वयर दवरल्या. तेंची पोस्टमॉर्टम करपा खातीर तेंची फूल पंचनामा हांगा चालू आसा आनी हेजे उपरांत ती बॉडी पोस्टमॉर्टमा खातीर हे 4 बॉडी धाडटल्यो अशें तेंच्यांनी सांगलें आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्या एकनाथ खेडेकर. बिरेस्तारा रातच्या वेळार आमोणा साखळी जंक्शनाचेर मुख्यमंत्र्याच्या ताफ्याक धडक दिवपाचो यत्न करपी खांडोळा पुलीस स्टेशनांतल्या एका कॉन्स्टेबलाक दिवचल पुलिसांनी अटक केल्या. मुख्यमंत्र्याच्या सुरक्षा ताफ्यांतल्या पंगडान ह्या चालकाक घडणूक सुवातेर अटक केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या वेळार मुख्यमंत्री स्वता गाडयेत आशिल्ले. तशेंच हो कॉन्स्टेबल सोऱ्याचे गुळयेत आशिल्ल्याची म्हायती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या. स्मार्ट मीटर आणि वाडपी वीज बिलाच्या प्रस्नांक लागून गोंयांतलें राजकारण खूब गरम जालां. शेनवारा आम आदमी पक्षान भौशीक निषेध मोर्चा वीज मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या बांदोडा नागोशी हांगा तांच्या घरा कडेन व्हेलो. स्मार्ट मीटर येवजण रद्द करची, वाडिल्ली वीज बिलां फाटीं घेवची, गिरायकांक घाल्ली अतिरिक्त भारदंड माफ करचो अशी मागणी तांणी केल्या. मजगती नागेशी जंक्शन वाठारांत निदर्शकांक बांदोडा वाठारांत प्रवेश मेळचो न्हय म्हणून पुलिसांची व्हड गस्त आशिल्ली. आमका नाका आमका नाका वाडलेली बिला आमका नाका आमका नाका आमका नाका वाडलेली बिला आमका नाका आमका जाय झिरो बिल आमका जाय आमका जाय झिरो बिल आमका जाय आमका जाय झिरो बिल आमका जाय. आमचे दोनूच डिमांड आसा. पयलो डिमांड म्हळ्यार जे पेनल्टीज लायल्या ते परमनंटली विथड्रॉ करूंक जाय आनी जांकां पेनल्टी ऑलरेडी भरपाक लायिल्ले आसा तांकां डिस्कनेक्शनाची धमकी दिवन तांची पेनल्टी परत रिफंड करची, हो पयलो डिमांड. दुसरो, तुम्ही जाय तितले व्हेरिफिकेशन करा, जाय ते स्टडी करा, जाय ते करा. गोंयांत स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट बंद करपाचो, कंप्लिटली बंद करपाचो. गोंयांत स्मार्ट मिटराची गरजूच ना आनी आमी हो स्मार्ट मिटर लावपाक घेवचे. ह्याच खातीर आमी जनते खातीर हांगा लढपाक आयिल्ले आसा आनी ऑलरेडी अर्दो लढो जिखिल्ले आसा. काल सीएमान घोशणा केली की ज्या लोकांनी बिलां भरूंक ना तांचे डिस्कनेक्शन जावचें ना, कित्याक पावर मिनिस्टर आनी ते चीफ इंजिनियर धमकी दिवपाक लागिल्ले लोकांक की तुमी बेगीन भरात नाल्यार तुमचे लायटी बंद काडून उडयतले म्हणून. लोकांची ड्यू डेट काल आशिल्ली, आज आशिल्ली, फाल्यां आसा, हांच्यो लायटी बंद जातल्यो आशिल्ल्यो. सो हे तरी हे जावचें ना. हे तरी आमचें एक सक्सेस मेळ्ळा, पूण आमकां फूल सक्सेस जाय आनी ते म्हळ्यार जे पेनल्टी, इल्लिगल पेनल्टी, इमॉरल पेनल्टी, बेकायदेशीर पेनल्टी जी लायिल्ली आसा, दराची 8-10 हजार जाल्ली आसा, ती परमनंटली विथड्रॉ करची आनी जांकां भरपाक लायिल्ले, फोर्स केल्ले तांकां रिफंड दिवची. हांगा 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 बील येता आनी दिल्लीक आनी पंजाबाक 0 बील येता. सो आमी मागला की गोंयांनी आमकां अशेंच जाय. सो आमी परत एकदां मागणी करता की फुडल्या इलेक्शना पर्यंत रावंक जायना. भारतीय जनता पार्टीन सुद्दां ही पेनल्टी काडूकूच जाय, स्मार्ट मिटर स्क्रॅप करूंक जाय आनी 300 युनिट पर्यंत सगळ्या गोंयकारांक इलेक्शना पर्यंत सुद्दां लायट फ्री दिवची. आमी आज पावर मिनिस्टराच्या पर्सनल रेजिडन्सान कडेन आयला पळय, ताजेर खूब जाणांक प्रश्न आसतलो. पूण तातूंत एक गजाल अशी आशिल्ली की पावर मिनिस्टर सदांच सांगतालो की लोकांनी स्मार्ट मिटर दारा भायर बसोवचे. आमकां तें चॅक करपाक जाय आशिल्लें की ताणें ताज्या घरा
जो मिटर आसा तो भायर बसयला काय ना तो एक पहिली गजाल. दुसरी गजाल, ताज्या स्वताच्या घरात स्मार्ट मिटर बसयला काय ना, म्हणजे स्वताच्या घरा बसोवंकूच ना आनी लोकांक कंपल्सरी करता काय तेंय चॅक करपाक आमी मुद्दम ताच्या घरा आयले. आनी तिसरें ताका मेमोरंडम दिवपाक आयले. आमी गोंयकार तशे खूब शांतता प्रिय, आमी गोंयकार तशे खूब सोशीक, आमी खूब सोंसतात. पण आज हांव गोंयकारा कडेन मागता हें सोंसप बंद करात. कित्याक जितले आमी सोंसतले तितले यांचे अत्याचार डे बाय डे वाडत आसात. 3 महिन्या भितर जे 3 महिने सुनील बाबान म्हटलेले 3 महिने इन्स्टॉलमेंटान तुम्ही पैसे फारीक करा म्हणून पेनल्टीचे आमी काल तांकां म्हटलें की ती पेनल्टी जी आसा ती वेळप करा आनी आयज सुद्दां आमी प्रोटेस्ट करता ती वेळप करा म्हणून. कारण गोंयकार आयज ऑलरेडी त्रासान आसा. जायतीं बिलां वाडटा, ती बिलां भरपाक गोंयकारा कडेन पयशे ना जाल्यार. म्हापशेच्या मयत सॅम्युअल ब्रागांजा प्रकरणात पोलीस अधीक्षक विश्वास करपे आणि त्याच्या पंगडान सॅम्युअलाच्या घरा वचून फॅमिलीचो जबाब नोंद करपाचो यत्न केलो. मात घरात कोणूच नाशिल्ल्यान पुलिसांक परतून वचचें पडलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कुटुंबातल्या लोकांच्या वांगड्यांची जबाब नोंद करप चवकशे खातीर म्हत्वाचें आसा. सगळे जे इन्व्हेस्टिगेशन आसा एन्क्वायरी आसा ते सगळे एसपी कडेन आसा. सो द एसपी इज अ पुलीस ऑफिसर who is the senior of the persons who are being investigated. म्हळ्यार एसपी आपणागेलेच सबऑर्डिनेटाक इन्व्हेस्टिगेट करपाचो आसतलो. सो इट इज एन इंटरनल एन्क्वायरी. आमकां अशें दिसता की दिस इज रिगार्डिंग द सॅम्युअल ब्रॅगन्जा सुसायड केस. सो आमकां अशें दिसता की इंटरनल एन्क्वायरी जेन्ना जातली देर इज स्पेक्युलेशन की हांगा बरे भाशेन जावचें ना, कित्याक पुलीस ऑफिसरूच आपणालेच लोकां मदीं करतलो एक एन्क्वायरी. सो इट्स एन इंटरनल एन्क्वायरी. हांगा कांय जस्टीस अशें जावचें ना. इट वील जस्ट बी अ रिपोर्ट फॉर इंटरनल कन्जम्पशन एंड बेस्ड ऑन वेदर इट हॅज टू बी पुट इन टू पब्लीक डोमेन तें तशें जातलें. सो वेन देर इज स्पेक्युलेशन दॅट देर इज नॉट गोइंग टू बी एनी जस्टीस वी वर जस्ट ट्रायंग टू सी वेदर एनीथींग एल्स कॅन बी डन. आनी खुबशे रेमेडीज आसा, लिगल रेमेडीज आसा जे आमी आतां फॅमिली कडेन वचून सांगतले की अशें अशें तुमकां करपाक जातलें म्हणून. वी डू नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज. आनी तशें जर फॅमिलीक करपा जाय जाल्यार आमी करतले. वी वील ऑल्सो बी इंटरविनींग इफ दे आर ओके विथ इट. वी वील बी इंटरविनींग बिफोर द गोवा ह्युमन रायट्स कमिशन. थंय पासून मॅटर सबजुडीस आसा. पूण थंय कशें जाता की जे पुलीस आसा ते पार्टीज आसा आनी थंय तांचे एफिडेवीट ते फायल करतले. सो ऑन दोज एफिडेविट्स वॉट इज रिटन हे सगळें कळपाक जाय आनी पब्लीक डोमेनान येवपाक जाय म्हणून इंटरवेन्शन करपाची गरज आसा. सो वी वील इन्फॉर्म द फॅमिली एंड आय थिंक आवर सोशल एक्टिविस्ट ऑल्सो इज इन टच विथ द फॅमिली. सो अकॉर्डिंगली वी वील स्ट्रीमलाइन द प्रोग्रेस ऑर द रेमेडीज विच आर टू बी टेकन अप. And if they are not with any other persons, then we are definitely, if they are already prepared with some things, we will support them. If they are not prepared with anything, then we will prepare for them. वास्को खारीवाडो जेटीची सामकी अवतिकाय जाल्ल्यान बोट धन्यांनी गंभीर हुस्को उक्तायला. गोवा फिशिंग बोट ओनर्स असोसिएशनाच्या अध्यक्षान सरकारान हेर गोंयच्या जेटीचो सांबाळ बरो केला, मात खारीवाडो जेटी कडेन आडनदर कित्याक करतात असो प्रस्न केला. पळयात. आमकां ह्या जेटीचो प्रश्न, ह्या जेटीचो प्रॉब्लेम अजून पासून सॉल्व करूंक ना. जेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रेकर जेन्ना चीफ मिनिस्टर आसलो तेन्ना मिस्टर मनोहर पर्रेकर हांगा येयलो आनी ताणें प्रॉमिस दिलें की आपूण तुमकां बरी फिशींग जेटी बांदून दितलो म्हणून. तेणें प्रॉमिस दिलें जे आयज जायते फिशरी मिनिस्टरान दिलें, जे सेंट्रल मिनिस्टर हांगा येयले आनी तेणी सांगले की आमी तुमकां बरी एक फिशींग जेटी इमिजिएटली बांदून दिता म्हणून. पूण हालीं उलो दिवप कांयच ना. आयज तुमी म्हाका एक सांगा, हे फिशींग जेटीचेर मालीम जेटीचेर बरी फिशींग जेटी गव्हर्नमेंटान जायतो पयसो मोडला. थिंगा आहा बेती आहा, बेतीनूय आहा, थिंगाय आहा, ती आमच्या हिंगा आहा बेतलान आहा, कुटबॉन थिंगाय ताका बरी जेटी. इवन कुट्टाडी बोट्यो ना, पूण कुट्टाडी एक बरी धाकटीशी बरी जेटी बांदल्या. पूण म्हाका कांयच कळना की आमच्या वास्कोनूच ह्या हेजेर येवन आमकां प्रॉमिस दिताय पूण आमकां फिशींग जेटी बांदून दिनाय. कितें काय हे आमकां चिंतू पडलें कित्याक लागून हे भाशेन करताय.
आयज आमकां ही फिशींग जेटी आयज आमी 250 बोट्यो ह्या जेटीर आमी हे करताय यूज करताय इल्लीशी टेम्पररी जेटी. ही जेटी आमकां जाय ती 40 वर्सां जाली आमकां ही जेटी ही टेम्पररी जेटी एमपीटीन बांदून दिली आनी एमपीटीच मेंटेन करताले. पण आता 4-5 वर्सां जाले की आता ते कडेन आमी एलओसी हाडली एमपीटी कडच्यान आनी गव्हर्नमेंट आता ही जेटी मेंटेन करता आनी गव्हर्नमेंटाच्या ताब्यान ही जेटी तेणी दिली एमपीटीन दिली एमपीएन. जाल्यार आयज पासून गव्हर्नमेंटाक कसलेच ऑब्जेक्शन ना जर तर फिशींग जेटी बांदून दितलो जाल्यार. पूण डिले कित्याक करता तो म्हाका कांय समजना. गव्हर्नमेंटान आमकां एक जेटी जाता तितले बेगीन एक जेटी बरी बांदून दिवची आनी ही जी टेम्पररी जेटी हा ती आयज मोडोंक पावल्या प्रॉब्लेम जाला सो ती आमकां बेगीन रिपेर करची म्हणजे मागणी. Kaliwada, we are again having discussions with Government of Goa because as per the MOU signed between the court and the Government of Goa, around 32 families had to be rehabilitated. So the modalities of that rehabilitation are being discussed with the Government of Goa because after that discussion and after finalization of a rehabilitation plan, then we have to approach the MOEF for the EC for that project. So that rehabilitation things are being worked out. कुडचडे बाजारातलो कोयराचो ढिगारो खाडीवाडा वाठारांत आशिल्ल्या प्राथमीक शाळेच्या फाटल्यान हाडून उडयतात असो आरोप थळाव्या लोकां सयत कुडचडे फ्रंटान केला. ह्या घाणयाऱ्या वासाक लागून शाळेत येवपी भुरग्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावपाक लागला तशेंच पुराय वाठारांत दुर्गंधी पसरिल्ली आसा. देखून संबंधितान ह्या प्रकारान लक्ष दिवन ह्या कोयराचो विलो बेगोबेग लावचो अशी मागणी थळाव्या सयत कुडचडे फ्रंटान केल्या. सगळे हळशीक जाल सामकी घाणी येता घेवपाक घाणी येता सगळ्यांक हे करपाना सामके घर्या बी भरला उदक वचना सगळें उदक हे जावन रावला कोणान रावला उदक काल अननोन पर्सन येवन हे उडयला काल जेन्ना येवन उडयले ते आमकां खबरना मागीर आमी आमच्या कावन्सिलराक सांगले ताणी येवन मागीर ते मातशें बंद केले तरी पूण अजून ते व्हरना आनी आमच्या भुरग्यांक सामकी त्रास जाता सामको आमी विंडो बंद करून शिकयताले तांकां भुरगीं थोडी येयना पेरेंट्सांनी धाडना वाचाक. हंजूण वाठारांतल्या एका 15 वर्साच्या चलयेन म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत एका भुरग्याक जल्म दिलो. शेनवारा फांतोडेर 4 वरांचेर हो प्रकार घडलो. ह्या धक्कादायक प्रकाराक लागून गोंयभर खदळ पडला. शुक्रारा मध्यानरात्री 1 वराचेर संबंधित चलयेच्या पोटाक दुखपाक लागले. देखून पालकांनी ताका म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केले. हॉस्पिटलाच्या आपत्कालीन विभागात सुरवातीची तपासणी चालू असताना तिका सोंसपाक जायना सारखी वेदना जावपाक लागली. त्या उपरांत वॉशरूमात वतना तिणे थंयच भुरग्याक जन्म दिलो. तपासणीत आवय अल्पवयीन आशिल्ल्याचे कळटकीच हॉस्पिटल प्रशासनान रोखडीच हणजूण पुलिसा कडेन संपर्क साधून या घडणुकेची माहिती दिली. ही माहिती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिसांनी हॉस्पिटलांत वचून चलयेचे आणि तिच्या आवय बापायचे विधान नोंद केले. पण या प्रकरणात बालनपण करपी अल्पवयीन आवय वा तिच्या आवय बापाय कडल्यान पुलिसांक अजून ठोस प्रतिसाद मेळूंक ना. मजगती ही अल्पवयीन चली बार्देस तालुक्यातल्या एका नामनेच्या शाळेत शिकता. इतले म्हयने गुरुवार जावन लेगीत ही घडणूक तिच्या आवय बापायच्या वा शाळा प्रशासनाच्या नदरेक कशी आयली ना हे विशीं पुलिसांनी अजाप उक्तायला. या संवेदनशील प्रकरणाची पुलीस निरीक्षक कृष्ण सिनारी हांच्या मार्गदर्शनाखाला फुडली चौकशी सुरू आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. पेडणे पोलीस स्टेशना फाटल्यान आशिल्ले क्वॉर्टर्स सध्या सामके वायट अवस्थेत आसा. ह्या क्वॉर्टर्साक झाडां झोपांनी रेवाडो घाल्ल्यान ह्यो इमारती सामक्यो भूत बंगल्याची याद करून दितात. ह्यो इमारती बेगोबेग मातये भरवण करून पुलिसांक रावपाक नवे क्वॉर्टर्स उबारचे अशी मागणी सध्या नेट धरता. पळयात. हांव सध्या आसा जे पोलीस क्वॉर्टर्स आसा पेडणे ते निवासी गाळ्यांकडे आसात. हांगासर 1, 2, 3 निवासी गाळे आसात. थंय काही कर्मचारी रावतात. पूण जे बाकीचे 3-4 क्वॉर्टर्स हांगा आहात तांची दशा पळयल्यार दिसता की सरकार कित्याक हांगासर दुर्लक्ष करतात. भूत बंगल्या सारखे हांगासर वाठार
दिसून येता हांगासर व्हडा प्रमाणात जी मोडकी गाडयो आसात, वाहनां आसात आनी क्वॉर्टर्सान जर लक्ष मारल्या तशी साफ सफाई जायना, परिसर वाठाराय साफ सफाई केलो वचना. सरकारान हाचेर लक्ष दिवन जे पयसल्यान पोलीस कर्मचारी येतात आनी तांकां निवासाची सोय नासता त्या खातीर सरकारान दूरदृष्टी दवरून एक क्वॉर्टर्स उबारले आशिल्ले. पूण आतां असो प्रकार घडला की ह्या वाठारान जायते पोलीस आपल्या घरा पयस ठिकाणी वयतात आनी रावतात, पूण हांगासर जे क्वॉर्टर्स आहात ते रिपेर कित्याक सरकार करना, हांगासर कित्याक दुर्लक्ष जाता होय प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हजे घर ह्या येवजणे अंतर्गत जनतेक म्हणजे जांची घरां आसात मागीर ती स्वताच्या जमनीन आसुवे, भाटकाराच्या जमनीन आसुवे, ती म्हजे घर येवजणे खाली ती घरां नावार करपाची तांचो यत्न सुरू आसात. पूण ज्यांकाच घरच ना तांची घराच नावार जावंक शकना अशा गरिबांक सरकार खंय तरी जमनी दिवपाचो यत्न सुरू आसात. पूण जर सरकाराक हे क्वॉर्टर्सच रिपेर करपाचे ना किंवा ते फुडें व्यवस्थीत करपाचे ना, सरकाराक जागा नाका आशिल्ली जाल्यार हांगासर एखादो बहुउद्देशीय इमारत उबारची जे निवासी इमारत म्हणटा आनी तातूंत फ्लॅट तयार करचे आनी जांकां घरात ना तांकां म्हजो फ्लॅट ही येवजण एक सुरू करून जर अशा गरिबांक हांगासर सोय केली जाल्यार तांचे आशीर्वाद सरकाराक मेळटले. सरकार वेगवेगळ्या नजरेतून कामां करतात, पूण हांगासर जे फ्लॅट म्हणजे जे क्वॉर्टर्स आहात ते क्वॉर्टर्स सरकार कित्याक रिपेर करिना हो प्रश्न आसा. सरकाराक ही जमीन नाका, वेगळ्या वेगळ्या वाठारांतल्यान जे जमनी सरकार घेता आनी प्रकल्प हाडटा ते मागीर जमनींचे फुडें कितें जाता. हांगासर ज्या पद्दतीने हे क्वॉर्टर्स आहात तो परिसर जर पळयल्यार तो अस्वच्छ दिसतात. शेनवारा पुराय गोंयभर गोंयकारांनी व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान सेंट अँथनीचे फेस्त मनयले. ह्या निमतान व्हडा संख्येन लोकांनी सांत आंतोनीच्या खुर्साचो उमो घेवन बेसाव घेतले. पळयात फेस्ताचे कांय उमेदीचे खीण. आमकां बरी गोड खोस भोगता. आयज आमी हे भाग्यवंताचें फेस्त त्या जाग्यार मिरामारच्या समोर उरता. सांजे 6 वरांचेर फेस्ताचे मीस आसतली. ह्या परबेची आमी तयारी केल्या व्हडा भक्तीपणान. 3 जाण भेटयलां, साबार लोक हांगासर येवन 750 ते 800 वयर लोक येताले. आपली मागणी येवन दिनवासनी दिवन आर्गांव लोकांनी दिवपाक हे भाग्यवंताक. आनी आमी सगल्यांनी एकाच बापाची भुरगीं कशी सगल्यांची मागणी उबारल्या आनी घातल्या ह्या भाग्यवंताच्या हातान, जाचे विनवणेन जसो सदांच सुर्गीचो बाप आमची मागणी आयकता आनी दिता, तशेंच आमकां सदांच जी आमची भाव भयणां हांगासर येता तांकां सदांच राखपाक आनी जे ती मागतात तांकां स्मार्ट वीज मीटर येवजणेक लागून गोंयांत परतून एक फावट वाद निर्माण जाला. सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी संघटनेचे वांगडी एल्विस कोम्स आनी अमर गांवकर हांणी पत्रकार परिशद घेवन स्मार्ट मीटर येवजणेचेर टिका केली. हे येवजणेक लागून गिरायकांचेर आनीक अर्थीक भार पडटलो असो आरोप तांणी केला. स्मार्ट मीटर जबरदस्तीन बसयतात असो दावो तांणी केला. तशेंच ह्या प्रकल्पा खातीर सुमार 890 कोटी रुपया खर्चाविशीं प्रस्न उपरासले आनी ही येवजण पुरायपणान रद्द करपाची मागणी केली. व्यक्ती आहे तो जागृत जनता आहे आणि आज हे सिद्धूच झाले की सगळी जनता जेन्ना जागृत झाली. हांव हाका स्कॅमूच म्हणटलो. कालच्या काशीनाथ शेट्टी वांगडा बारीकसो डिबेट जालो आनी इतलेंच विचारलें हांवें तुमचे लॉस कितले काय तो 8%. जेन्ना तुमची लॉस 8% आसा
And this scheme was optional. RDSS scheme was optional by Indian government to states DISCOM to reduce the loss, transmission loss from 15% to less than 50%. म्हणजे ज्या डिस्कॉमाचे लॉसेस 15% अभाव आशिल्ले तांकांच ही स्कीम आशिल्ली. म्हणून हांवें विचारलें ताका आनी हांव विचारता सीएमानूय क्लॅरिफाय करपाचें आनी ढवळीकरांनी क्लॅरिफाय करपाचें 900 कोट्याचो मारून आमच्या एक्सचेकरान जनतेचे पयशे तकलेचेर कित्याक मारता हो एक मुद्दो जाला. दुसरी गजाल आतां तुमी होल्डार दवरला. होल्डार जर दवरल्या जाल्यार सीएमान क्लॅरिफाय करपाचें हो होल्ड केन्ना काडटलो अनहोल्ड केन्ना करतलो. इलेक्शनाक रावता तुमी आनी मागीर फुडें कितें जातलें तें पळयता. तो पर्यंत सुदीन आसतलो पावर मिनिस्टर काय ना तें खबर ना. कित्याक लास्ट टायम सुदीन खंयच्याय डिपार्टमेंटाचो मिनिस्टर जाता तुमकां याद करून दिता. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आसतना ती हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट म्हणून एक स्कॅम हाडलो. आतां नवीन बाब घुलिनो ती कॅमेरा बसयता बुलेट कॅमेरा काय AI कॅमेरा. त्यो हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट आहा तो ट्रॅक करतलो ट्रेस करतलो. ती सगळी पावसान घुवन व्हायट जाल्या नंबर प्लेट ताजी अकाउंटेबिलिटी ना. आमचो मुद्दो इतलो तुम्ही चलया सरकार जनते साठी चलया हे तुम्ही नॉन ट्रान्सपरंट मॅनर ते करता आनी अकाउंटेबिलिटी लोकांक दिना. लोक कितें आहा ते आतां समजोवपाक लागल्यात हळूहळू आनी ह्या फुडें जे आतां इलेक्शन इयर आहा सो आय रिक्वेस्ट द CM and I'm thankful to him that he has put on hold not only on smart meter also those overloadaचे extra loadaची penalty बी आल्या ती तो म्हणपालो आमी इंडिव्हिज्युअली चेक करतले लोड वाडोवपाक लायतले तो पर्यंत बंद करी. इट्स अ गुड डिसिजन गुड मूव. नाव आय रिक्वेस्ट हिम गो इन डेप्थ मेक अ थरो इन्व्हेस्टिगेशन अँड स्क्रॅप दिस स्कीम. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. ये मेरी पहचान है और ये पारुल यूनिवर्सिटी की पहचान है.